येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोरोनाच्या सावटाकाला पुराय देशान उमेदीन मनयलो 75वो स्वातंत्र्य दीस. पत्रादेवी वेल्या हुतात्मा स्मारका कडेन तिरंगो हुबोवन मुख्यमंत्र्यान स्वातंत्र्य सैनिकांक दिली मानवंदना. स्वातंत्र्य दिसा निमतान मयेकारांचे स्वातंत्र्या खातीर आंदोलन. घटनेतले अधिकार आमकां केन्ना मेळटले, मयेच्या लोकांनी विचारला प्रस्न. 17 आणि 18 वेर पडूये उटंगाराचो पावस. नुस्तेकारांनी वच्चे न्हू खोल दर्यांत. हवामान खात्याची शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रादेवी वेल्या हुतात्मा स्मारका कडेन तिरंगो हुबोवन स्वातंत्र्य सैनिकांक मानवंदना दिली. परदेशी जुलमी राजवटींतल्यान देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपी स्वातंत्र्य सैनिकांचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाश्य केलें. गोंय मुक्त करपाक, देश मुक्त करपाक ह्या कितल्याशाच स्वतंत्र सेनानी तेंच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्या. तांच्या समोर हांव नतमस्तक जाता, हांव अभिवादन करता, हांव आदरांजली दिता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माझे भाशण करता आसतना आज 15 ऑगस्टाच्या फ्लॅग होस्टाच्या भाशणात हांवें सगळ्यो सर्वस्वी गजाली सांगल्या. ताजेर हांव उलयना, पण एक 2-3 गजाली बाबून मुद्दामून गेली 60 वर्सां म्हणजे देश आपली 75वी वर्सां मनयता मुक्तीची आणि गोंय ही 60वें वर्स मुक्तीचे मनयता. योगायोग आसा आणि ह्या योगायोगात आमच्या 60वें वर्स मुक्तीची सुरवात करपाक देशाचे राष्ट्रपती पयलेच फावटी गोंयांत आयले आणि 60वें वर्स मुक्तीचे तांच्यांनी सुरू केले. आमच्या तकलेत विविध कार्यक्रम आशिल्ले, भुरग्यां खातीर, बायलां खातीर, शेतकऱ्यां खातीर, जाणट्यां खातीर, स्वतंत्र सेना खातीर. ज्यांच्यांनी ह्या स्वतंत्र सेनानी म्हणजे आजूबाजूचे स्वतंत्र सेनानी सुद्धा देशभरातले आशिल्ले, त्यांच्यांनी ह्या गोंय मुक्ती खातीर कॉन्ट्रीब्यूट केले. तांचो आदर सन्मान करपाचो आशिल्लो, पण कोविडाच्या पॅन्डेमिका खातीर आमी ते करूंक पावले ना. पण तरी सुद्धा म्हणजे कोविड कंट्रोलान जर उरले आसत जाल्यार फुडल्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यांनी असे विविध कार्यक्रम खास करून स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती देशभरातल्यान येवन हांगा दिली. 300च्या वयर स्वतंत्र सैनिक जे देशातल्या विविध भागांतल्यान हे गोंय मुक्त करपाक आयिल्ले, कदाचित तांची आमी याद करपाची गरज आसा, तांकां आमी उगडास करपाचो गरज आसा, तांकां आमी सन्मान करपाचो गरज आसा. कोरोना महामारी सयत गोंयकारांनी तोंड दिल्ल्या निसर्गीक आपत्तीचेरय मुख्यमंत्री उलयलो. सरकार गोंयचे जनतेक सहकार्य करपाक तयार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. पत्रादेवी ते काणकोण मेरेनच्या महामार्गाचें काम डिसेंबरा मेरेन पुराय जातलें अशेंय ताणें सांगलें. कोविडातल्या ह्या महामारींतल्यान, तावती सायक्लोनच्या महामारींतल्यान आणि जे झालं फ्लड तातूंतल्यानूय बी म्हाका खबर आसा, कोविड जाल्ल्या फ्लडांतल्यान कदाचित पेडणेकारांक खबर ना. आमकां सतरकारांक, न्यूट्रलकारांक, धार बांदण्याकारांक खबर आहा. तेजे पुराय संवसारूच विध्वस्त जाले, घरात नश्ट जाली आणि कांयच उरलें ना. कोविडाच्या बाबतीत ज्यांचो अंत जालो, ह्या लोकांक आसतले ज्यांची घरां गेली आसतली, आपल्या परीत सरकारान जायते वेळी योग्य सहकार्य म्हणजे जे कोविडातली डेथ जाली त्यांच्या खातीर 2 लाख रुपये आसतले, ज्यांची घरां गेली त्यांच्या खातीर 2 लाख रुपये आसतले, तांकां बाकीच्यांक डॅमेज जाले तांकां 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया अशा पद्दतीची आर्थीक मदत तर केल्याच केल्या. ताज्या व्यतिरिक्त सरकार आपल्या परीन आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर खंयसरूच कमी पडूंक ना. तुमच्या पेडणेच्या पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंत तुम्ही पळयात आणि हांव प्रामुख्यान सांगता फुडल्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत हो पुराय रस्तो जो आसा हो पुराय कंप्लीट जाल्लो आसतलो. पत्रादेवी नाक्यावेल्यान आमकां पोळ्याच्या चेक नाक्याचेर वचपा खातीर 1.5 वराच्या भितर आमी त्या रस्तो हो कंप्लीट जो रस्ता हो पार करपाक शकतलो. हो विक्रमी हातूंतल्यान 19 डिसेंबर पर्यंत ताजेर येवपी दुसरो जुवारी पूल जो आसा त्या जुवारी पुलाचो 1 टप्पो होय आमी पुरो करपाक शकतले. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. भांगरा महोत्सवी स्वातंत्र्य दिसाची उमेद एकी कडेन जाल्यार दुसरी कडेन घटनेचे अधिकार मागपी मयेच्या लोकांचे आंदोलन. घटनेतले अधिकार मेळोवपा खातीर आनी कितली आंदोलनां करची पडटली, मयेच्या लोकांनी प्रस्न विचारला. आंदोलन केल्या उपरांत सरकारी अधिकाऱ्यांक मातशी जाग येता, पूण उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. भुंयपूत अधिकारिणी बील कोणी मागिल्ले? हे बील आमकां जाय. फाटलीं 32 वर्सां आमी जी मागणी करतात ताचें कितें? फाटलीं 30 वर्सां गोंयांत येवन रावले ते भुंयपूत आनी पिढ्यान पिढयो हांगासर आसात ते कोण? मयेच्या लोकांनी सरकाराक प्रस्न विचारला. भारतांतलो असो एक गांव आसा हो मय जावन आसा, तेका अजुनूय घटनेचे अधिकार मेळना म्हणून गेली कितलीशींच वर्सां झगडोन जे विद्यमान सरकार आसा, त्या सरकारान ह्या लोकांक लागून कायदो केलो
पूण ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जी आसा ती गेली 7 वर्सां रखडलेली आसा. म्हणून आमी सरकारचें लक्ष वेधपाक लागून आयज ह्या स्वातंत्र्य दिना दीस आमच्या गांवच्या पंचायतीच्या समोर हे धरणे आंदोलन लाक्षणीक धरणे हांगासर आयोजीत केल्ले आसा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की जे घटनेचे अधिकार आसा ते आमकां मेळपाक आजून कितले आंदोलन आमकां करचें पडटलें तेचो आमकां मातसो जाप तेंच्यांनी दिवचो. प्रत्येक वेळी ज्या वेळी आमी आवाज करता त्या वेळार सरकाराचे अधिकारी जे आसा ते जागे जातात, प्रक्रिया मातशी चालू जाता आनी परत आसा तशी एरे म्हाज्या मागल्या प्रमाणे थंड जाता. पूण हें खंय केन्ना तरी थांबचें आनी हे प्रक्रियेक पूर्णपणे गती लागून हो एकदा विशय कायमचो मोकळो जावचो म्हणून आमी सरकाराक आयच्या ह्या धरणे आंदोलनान एक संदेश दिवंक सोदता. आयज जर पळयत भूमिपत्र बिल हाडलां, आमकां लोकांक भूमिपत्र बिल जाय आसलें, कोणी मागलेले आणि जे आमचे जवळ 30-32 वर्सां जे पळय मयेकार जे मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन, जे सरकारा कडेन मागता ते अजून पर्यंत आमचे फुलफिलच जायना. ज्यो गोष्टी नाका त्यो लादलेल्यो आसता आणि ज्यो जाय त्यो अजून पर्यंत केल्ल्यो ना. जे मायग्रंट्स येवन रावलेले आसा आमच्या गांवांत खंयसर आसूंक एक वेळ आसूंक शकता किंवा बारीक भायल्या गांवांनी ज्यो रावलेले आसा म्हणजे तांकां मागिनासतना तांकां हक्क दिल्लो आसा. आणि आमी हांगासर जवळ 30 वर्सां जाले हो प्रश्न घेवन सरकार दरबारी जेन्ना मागता ते आमकां अजून पर्यंत ताजो हक्कच दिना. मयेच्या प्रश्ना संदर्भात 2014 वर्सा विधानसभेत दी गोवा एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स अँड ग्रांट्स ऑफ लँड बिल पास केल्ले. राज्यपालान ताचेर सय लेगीत केल्ले, पूण कांय मेजकेच लोक सोडले जाल्यार हजारांनी लोकांक अजून मेरेन सनदी दिवंक नात. पळयात मयेच्या लोकांचें म्हणणें. 19 डिसेंबर 2021 गोंयचे मुक्तीक 60 वर्सां पूर्ण जातात. पण अजूनय मयेकारांचें दुर्दैव अशें आसा की मयेकारांची घरां, मयेकारांच्यो जमनी अजूनय तेंच्या नांवार जायनात. त्यांचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न अजूनय प्रलंबीत आसा की 2014 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी मया खातीर एक नवीन कायदो तयार केलो. आणि हो कायदो 2016 हायकोर्टान चॅलेंज केलो गेलो. आज 5 वर्सां जातात. हायकोर्टान हो जो कायदो चॅलेंज केल्लो आसा ह्या कायद्याक समर्पक अशें सरकारकडून अजून पर्यंत कसलेंच उत्तर दिलें गेलेलें ना. एका मनशाची केस चलोवपा खातीर पळयात गोंयकारांनो, एका मनशाची केस चलोवपा खातीर भारताचो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गोंयांत येता आनी हायकोर्टान ती केस चलयता. जाल्यार येदो व्हडलो मया गांव, मया गांवच्या खातीर जो कायदो केला ह्या कायद्याक समर्पक अशी उत्तरां दिवपाक हायकोर्टान भारताचो सॉलिसिटर जनरल येवंक शकना. एका मनशाक येता आनी सुमार 10,000 लोक वस्ती असलेल्या गांवा खातीर सॉलिसिटर जनरल येवंक शकना. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जुवारी पुलाचे बांदकाम नेटान चालू आसा. ह्या वर्साच्या निमाणे कडेन पुलाची एक बाजू चालू करपाचें आश्वासन सरकारान दिल्लें. दुसरे वटेन कुठ्ठाळी ते पणजे मेरेनच्या महामार्गाचेर सूचना फलक नाशिल्ल्यान लोक गोंदळून जातात. पुला लागसारच्या आनी पुला सकयल्ल्या रस्त्याची अवतिकाय पळयात. रस्तो फोनकोलांनी भरला. सूचना फलक नाशिल्ल्यान लोक गोंदळून जातात. हो प्रस्न सोडोवचे बदला सरकारी अधिकारी सांगतात उदरगती खातीर मातशी कळ सोंसची पडटा खंय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भुंयपूत अधिकारणी विधेयक फाटी घेयात. वेगवेगळ्या स्तरावेल्यान मागणी जायत आसा. हे विधेयक फाटी घेतले ना जाल्यार आंदोलन आनीक खर करतले. आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. भुंयपूत अधिकारणी विधेयकाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावर करपी कांय गोंयकारांनी ह्या विधेयकाक खर विरोध केलो. ह्या विधेयकाक विरोध करपा खातीर कांय जाण आयतारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले.
ऐकात तांचे म्हणणे. आयज जे गोंय सरकारान जे गोवा भुमिपुत्र अधिकारिणी बील हाडलेलें आसा ते गोंयकारांचेर आनी गोंयाचेर अन्यायकारक आसा. आमचे अधिकार काडून घेणारे आसा, आमचे स्वातंत्र्य काडून घेणारे, आमचे अस्तित्व काडून घेणारे आसा आनी आमी गोंयकार सगळे एकठांय जाल्ले आहा तेच्या विरोधात. आमी जे 5 तारखेक एकठांय जाले परवरी तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्ले 13 तारखे मेरेन सरकारान हो अधिकारिणी बील आमचो फाटीं घेवचो म्हणून. ना जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय येतले 15 तारखेक आनी आयज सगळे क्रांतिकारी गोंयकार आयज फुडें येयल्ले, आयज हांगा येवंक सुरू जाल्ले आसा आनी आमचे जे जे गांवांसून येणारे सगळ्या बाजूंसून येणारे लोक आसले तांकां पुलिसांनी आडयल्ले आसा, सगळ्याक बॅरिकेड घातलेल्या, गाडयो आडयल्ले आसा. हे सरकार आयज जो आमचो स्वातंत्र्य दीस आसा त्या दिसा आयज सगळ्या गोंयकारांक आडोवंक वयता, तांकां एरेस्ट करूंक वयता, तांकां हांगा येवंक दिना आयज आदान मैदानाचेर. हेच्या सारकें दुर्भाग्य ना. भूमिपुत्र हे नवें टायटल म्हणजे डेफिनिशन चेंज करून ताका एकोमोडेट करपाक जे स्लम्स आसात ती वोट बँक्स आसात तांकां एकोमोडेट करपाक तांकां गोंयकार म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी हे आमी ह्या सगळ्या आमी सगळे गोंयकार इन वन वॉयस, आमी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हाका कोण न्ही, आमचे रिलीजन गोंयकारपण इन वन वॉयस एज गोवन्स वी आर ओपोजिंग आझाद मैदानाचेर. So in one voice we are demanding the total scrapping of the Goa Bhumiputra Adhikarini Bill, nothing short of scrapping, otherwise हे आंदोलन चड गोंयभर सामकें वाडटलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ना दिंडी ना गोपाळकालो कोरोनाचे फाटभयर वास्कोचो दामोदर सप्तक साद्या पद्दतीन मनयलो. खारीवाड्यार श्रीफळाचे विसर्जन केल्या उपरांत वास्कोच्या दामोदर भजनी सप्तकाची समाप्ती जाली. सप्तकाचे हे 122वें वर्स शेनवारा दनपारा 12 वरांचेर ह्या फामाद सप्तकाक आरंभ जाल्लो. सादुरताय बाळगत देव दामोदराचो भजनी सप्तक व्हडा उमेदीन मनयलो. 24 वरांच्या ह्या अखंड सप्ताहात वेगवेगळ्या भजनी मंडळांनी भजनां केली. वास्कोच्या ह्या फामाद सप्तकात गोंयभरच्यान भावीक हजेरी लायताले, पूण ह्या वर्सा कोरोनाक लागून लोकांक देवळांत वचून देव दामोदराचें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें ना. पूण भाविकांक ऑनलायन दर्शन घेवपाक मेळचें हे खातीर देवस्थान समितीन सगळी तयारी केल्ली. पळयात सप्तकांतले उर्बेभरीत खीण. श्रीफळ पावोवन आमी स्थापना हेची समाप्ती करता सप्ताची. कोरोना असल्या कारणान आमी सद्या मर्यादीत लोकांची हे आमी घेतलेली आसा. सो अशें न्ही की ह्या वर्सा बी गर्दी आमी करनासतना आमी सिस्टमॅटीक आतां पावयता. सद्या दामोदराच्या चरणी आमी मागता की असो हे पयल्या इतले वर्सां पयलीं प्लेग असो गायब जो जाल्लो आशिल्लो तसोच आतां कोरोना बी आतां गायब जातलो आनी दामोदराच्या आशिर्वादान आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हें अशें जातलेंच म्हणून बी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. हवामानाविशीं खाशेली सुचोवणी नासली तरी गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 17 आनी 18 वेर घोंग्यांनी पावस पडूये. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो, जाल्यार गुजरात आनी नॉर्थ ईस्ट दर्यावेळेर होच वेग वराक 60 किलोमीटर आसतलो. दक्षिण पश्चिम दर्यावेळेर वारे 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. हो वेग वराक 65 किलोमीटरां मेरेन वाडपाक शकता. दर्या खुबळिल्लो आसतलो, देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.